सर आमदार म्हणून निवडून आयला तुम्ही भाजपान परत पाठिंबा प्रश्नच ना। हांव ह्या तालुक्याचे हित, ह्या तालुक्यातले जे पेंडिंग प्रकल्प आसात ते प्रकल्प पूर्ण करपा खातीर ज्या लोकांची मदत घेवची पडटली ती हांव समर्थपणे घेतलो। म्हाका आतां मुख्यमंत्री जावपाचें ना, मंत्री जावपाचें ना, म्हाका करपाचें आसा म्हणजे शेवटचे टर्म जे आसा ह्या टर्मात असणारे हे 4-5 प्रकल्प तेरेकोलचो पूल तसोच आसा, 30 कोटी आमी तेचेर मोडलेले। केवळ थंय 60 घरां आसा, 60 घरां खातीर 80 कोटींचो प्रकल्प ही असामान्य गोष्ट। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नाच, उदकाची योजना फुडें सरली ना आणि जेतून सगळ्या भुरग्यांक केवळ मांद्रे मतदारसंघातल्याच न्हय तर पेडणे तालुक्यातल्या सगळ्या युवक युवतींक आजच्याच न्हय तर फुडें 5, 10, 15, 20 वर्सां पर्यंत एकोमोडेट करपाची क्षमता आसा। ती इलेक्ट्रॉनिक सिटी सुद्धा तसूभर फुडें गेली ना। हांवें जो मेन 4 लेन हायवे विर्नोडेच्या रस्त्याक हाडून तेकयल्लो, तिचल्ल्यान तो हायवेक वचपाक केवळ 1.25 ते 1.5 किलोमीटर लांबी आसा। तिचल्ल्यान हायवेक तेकल्या उपरांत इलेक्ट्रॉनिक सिटी गेट्स कनेक्टेड टू हायवेज, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गेट्स कनेक्टेड टू रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गेट्स कनेक्टेड टू प्रपोज्ड एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट। आणि एका अर्थान ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंटरनॅशनली कनेक्ट जावपाची, पण गेल्या 5 वर्षांत केवळ 1.25 किलोमीटर लांबीचो रस्तो सुद्धा फुडें व्हरपाची सरकारान कांयच तसदी घेतली ना। म्हाका दिसतालें की ओके ही आतां 5 वर्सां सोंपतकीर फुडले 5 वर्सांत हांव आमदार जातलो आनी करतलो, पूण ती काळजी घेतली की हो कसोच आमदार जावंक जायना। जनतेन जरी ठरयलो तरी आमी पक्षाची ताका तिकीट मेळची ना ही काळजी घेतले। पार्टी खातीर खूब केले, विचारा खातीर खूब केले, विचारधारे खातीर खूब केले। आता म्हाका ह्या मतदारसंघातल्या जनते खातीर, तरुणा खातीर, आजच्या आणि फाल्यांच्या पिळये खातीर, ह्या मतदारसंघा बरोबर पेडणे मतदारसंघातल्या जनतेच्या सेवे खातीर हे प्रकल्प फुडें व्हरूंक जाय। जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रपोज केला ते 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा, तेतून 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स आसात, 12 प्रकारचे ओपीडीज आसात। गोवा मेडिकल कॉलेजचे कन्सल्टंट्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स सगळ्यांची सेवा हांगा पेडणेकारांक उपलब्ध जावपाची असली अशी योजना असली। ही योजना कुस्कूटभर फुडें वचना। 5 वर्सांचो दिल्लो आमदार तो कितें